फॉरेस्ट राईट ॲक्ट 2006 पार्लमेंटान पास केलो. तो आमी गोंयांत 2008 साकून लागू करपाचो प्रयत्न केला. आनी ह्या अंतर्गत प्रत्येक फॉरेस्ट ड्वेलर्स आनी शेड्यूल्ड ट्रायब पीपल जे फॉरेस्टार रावतात तांचे खातीर हो कायदो जावन आसा. प्रत्येक गांवांक तांच्यो ग्रामसभा घेवपाक पडल्यो आनी आज पर्यंत आमी अख्ख्या गोंयांत 147 फॉरेस्ट रायट कमिटी नेमलेले आसात. आता फॉरेस्ट रायट कमिटीक आसतात 15 वांगडी आनी 15 वांगडी त्या गांवांत रावपी आसतात. तातूंत फॉरेस्ट ड्वेलर्स जे नॉन एसटी बी आसपाक शकतात आनी एसटी आनी तातूंतले अद्यो भायलो आसपाक जाय असो ही फॉरेस्ट रायट कमिटी नेमलेली आसा. जर ही फॉरेस्ट रायट कमिटी जी एप्लिकेशनां घेता कोणाचे उत्पन्न 2005च्या पयलीं काजू लायल्ली किंवा कितें उत्पन्न काडटा ते 2005च्या पयलीं डिसेंबराच्या पयलीं आसत जाल्यार ताणें हातूंत अर्ज करपाचो आसा आनी ताका प्रत्येक एप्लिकंटाक ताचे फॅमिलीक चडांत चड म्हळ्यार 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ती उत्पन्न काडपा खातीर ताणें क्लेम करची आसता. हे एप्लिकेशन न्ही पूण क्लेम, कारण ताणें 2005 पयलीं ती जमीन उत्पन्ना खातीर उपयोग केल्ली आसपाक जाय. अशी आमकां 10,083 एप्लिकेशनां आयलीं. तातूंत 9,500 इंडिविज्युअल आशिल्ले क्लेम्स आनी उरले क्लेम आशिल्ल्यो कम्युनिटी. आतां कम्युनिटी म्हटल्यार गांवांक कोणाली स्मशान आसता ती फॉरेस्टाक पडिल्ली आसता, सो ती कम्युनिटी जाली. खंय फॉरेस्टाक बांय मारिल्ली आसा, फॉरेस्टाक देवूळ आसा, वा फॉरेस्टाक बारीक ग्रावंड आसा, मांड आसा, जे फॉरेस्ट गोवा मिन्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागले आसा, त्यो सुद्दां क्लेम हे फॉरेस्ट रायट कमिटी आनी ग्रामसभा करता, जेणे करून ती सुद्दां त्या ग्रामसभेक त्या पंचायतीक मागीर एलोट जाता आनी ताजे फुडें उदरगत करपाक. सो अशी एप्लिकेशन आशिल्ली आमची आनी ती स्पॉट वेरिफिकेशन चालू आसा जायत्या फॉरेस्ट रायट कमिटीनी. पूण मातशें आमचें तें तितलें फास्ट जावंक नाशिल्लें कारण चडांत चड लोकांक हाचे बद्दल जागृताय नाशिल्ली. म्हणून आमचे पयलींचे जे मिनिस्टर आशिल्ले डायरेक्टर ताणें भरपूर उपाय घेतले, पण आमी दोगांय येतकीर आमी तातूंत चड खोलान गेले, कारण हो एक असो विशय आसा की 11 वर्सां जालीं पार्लमेंटान हो एक्ट पास केल्यार केन्नाय तो एमेंड जावपाक शकता. म्हणून आमी आतां दर आठवड्याक प्रत्येक गांवांक म्हजो स्टाफ वता बेस्तारा दिसाक आनी ते फॉरेस्ट रायट कमिटी बरोबर बसून तांचे कितें डिफिकल्टी आसा, एप्लिकेशन आसा, हे चॅक करून आमी 19 डिसेंबराक प्रत्येक ग्रामसभा जी पळय ग्रामसभा आसता तातूंत अवेरनेस केलें आनी तांकां तेन्ना 26 जानेवारी तांणी परत ग्रामसभा दवरची आनी जितली एप्लिकेशन तांची स्पॉट जाल्या ती ग्रामसभेक मांडची. कारण फॉरेस्ट रायट कमिटी पयली स्क्रुटनायज करता, ती एप्लिकेशनां ग्रामसभेक येतात, ग्रामसभेन पास केली की मागीर ती सब डिविजनल लेवल कमिटी म्हळ्यार डेप्युटी कलेक्टरची लेवल कमिटी जी आसा थंय येतात आनी थंयच्यान पास जातकीर ती येता डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी म्हटल्यार कलेक्टरा म्हऱ्या येतात. आनी एकदां कलेक्टरान पास केली की ताका सनद दिल्लें जाता, ताका प्लॅन काडून दिल्लें जाता. अशी आज पर्यंत आमची 29 सनदां केसीस जाल्ली आसात, 25 सनदां ऑलरेडी दिल्ली आसात. आतां फाल्यांच्या दिसा आमचे काणकोण तालुक्यांत खोला, पैंगिणी, खोतीगांव, गांवडोंगरी आनी सिस्टळ ह्या पंचायतींनी ग्रामसभा जातली. जितली तांची एप्लिकेशन आसा तितली ते ग्रामसभेक घालतले. तशेंच केप्यां, बालसें, कावरे पिल्ला, बाळ्ळी, अडणे, सांग्या, नेतुर्ली आनी नुने, कालाय आनी दुदाळ, दारमंडळ तालुक्यांत कामारखंड आनी कुळे, फोंडा तालुक्यांत बोरी आनी शिरोडा आनी सत्तरी तालुक्यांत मोल्ले, गामा, करमळी आनी बुयपा. आमी 2 दिवसांक तांकां फायनान्स दिवन सगळ्या गांवांक भितर
टेम्पो भोंवडावपाक, लावडस्पीकर घालपाक किंवा ड्रम्स वाजोवन सगळ्यांक जागृताय हाडपाक 24 आनी 25 तारखेक आमचो स्टाफ गेलो आनी FIC कमिटीक आमी एसिस्टंट दिवन तांणी ती हे प्रत्येकाक जागृताय केल्ली आसा. इवन आमी म्हटलें स्कीप प्ले करपाची कितेंय करपून लोकांक जागृताय हाडपाची की हो कायद्यान तुमकां जे कितें मेळटा ते सगळे एकठांय जावन बेगीन तुमी हे पास करून घेवपाक जाय. कारण सरान सांगता तशें 50% कुरम आसचो पडटा आनी फाल्यां 26 तारखेक ह्या गांवांनी त्यो ग्रामसभा जातल्यो. तांकां आमी आनी सवलत दिल्या की फाल्यां सपोज तुमी थोडे कडेन जायना जाल्यार तुमी फुडल्या आयताराक ग्रामसभा स्पेशल आपोवपाक शकता. म्हळ्यार अशें बांदून दवरुना की फाल्यांच घ्या म्हणून. तो 70 ताणें म्हटलें कितें की आमचे ग्रामसभेक दुसरे भशेन असल्या कारणान आमी फुडल्या आयताराक घेता अशें रिक्वेस्ट आयला. सो तेय आमी तांकां मान्य केलें. तो नॉन ST सुद्दां आसूं शकता, फॉरेस्ट ड्वेलर्स म्हळ्यार जो फॉरेस्टाक रावता किंवा फॉरेस्टाच्या भायर रावता पूण ताजें सगळें उत्पन्न फॉरेस्टाक आसा आनी ताजे वयल्यान ताजो दिसवडो भायर सरता. आनी शेड्यूल ट्रायब जे फॉरेस्टाक आसा ते 10,083 एप्लिकेशन आयल्या सनदी खातीर. एप्लाय केल्या न्ही. आता तुम्ही स्क्रुटिनायज करून मागीर निर्णय घेतलो चालू आसा तेच म्हणजे स्क्रुटिनायज कशें जाता FIC स्क्रुटिनायज करता न्ही. आतां पासून कितें जाला FIC स्क्रुटिनायज करतना तांचे भरपूर त्रुटी उरतात आनी त्यो मागीर वयर येतकीर न्ही परत बॅक वतात. मग ते उरपाक जायना म्हणून आमी फाल्यां कार्यशाळा दवरली अशी की हँड्स ऑन ट्रेनिंग म्हळ्यार तांकां केस दाखयतले. केन्ना पर्यंत जातली म्हणजे केन्ना पर्यंत मेळटले तांकां ना तेंच सांगता न्ही. आतां सुमार जालें न्ही मागीर स्पॉट व्हेरिफिकेशन आसा म्हळ्यार तांणी ही एक टीम आसा जी जॉयंट मंगलाची आनी फॉरेस्टाची आनी तो एप्लिकंट आपली जमीन दाखोवपाक रानाक वता. ताजे कडेन आमी एक हे दितात हेड डिवायस दितात. जसो तो चलता तसो तो प्लॅन ताचो तयार जाता. आनी तुमी जाणा कितें गोंयांक आतां मे म्हयनो एप्रील मे म्हयन्याक काजू सिजनाक ते लोक आमकां मेळनात. मागीर पावस झडटा म्हळ्यार आमचें मोस्टली काम जाता सप्टेंबराक सुरू ते डिसेंबर जानेवारी. पूण आजून पर्यंत पळोवपाक गेल्यार 2600 स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला. 2782 जाला स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला. 2782 स्पॉट व्हेरिफिकेशन सगळ्यांत चड टायम वता थंय. कोणाची सपोज 20,000 जमीन आसा ताका ते दिवसाक 2च प्लॉट जातात. कित्याक फूल अशें भोंवपाक जाय न्ही तेजे काजूनी आनी तो प्लॅन जावपाक जाय. सो कोणाचे 20,000 कोणाचे 15,000 कोणाचे 25,000 जाल्यार ते कमी प्लॉट जातात. सगळो प्रोसिजर कितलो ते वयतो थंय तुमकां दिसता. ना आतां आमी कितें आसा आतां आमी सगळें फूल गोंयांभर आमी सारकें पेटोवन दिला की सगळ्यांनी पूण आतां 1 वरां की 2 वरां चलता. दॅट इज डिपेंड अपॉन कितें ना पण आमचे आतां टार्गेट आसा कितें आसा ह्या वर्साक कवर करपाकच जाय म्हणून सामकें टार्गेट दवरला आमी. म्हणूनच हें आतां आमी कितें आसा गेल्या वर्सा सुरू केल्लें आनी आतां आमी चड जोर घेतला. आतां आमी फक्त 19 दिल्या. एखाद्या फेब्रुवारी म्हयन्याक एखाद्या आनीक 50 दितलो न्ही. प्रॉब्लेम म्हाका कितें जाला की FIC कमिटी म्हणटा कितें आमकां मातशें तुमी गायडन्स करा. हांव एकटो जाता म्हजो डिपेंड आमी सगळें पावपाक शकना म्हणून आमी कितें केलां की त्या लेवलाचे जे टिमी आसात ते तांकां गायडन्स दितले. कितले आसा एरिया 10,000 कितले आसा तेंची एरिया कितले आसा टोटल. एरिया वेगळी वेगळी आसा. एवरेज एरिया कितले आसले 1 लाख स्क्वेअर मीटर 2 लाख स्क्वेअर मीटर. ना तशें डिपेंड्स अपॉन विलेज न्ही. तातूंतली एप्लिकेशन थोडी अशी आसपाक शकता जी रेवन्यू लँड आसपाक शकता जी कोमदार लँड ती मेळची ना न्ही. हांगा फक्त जमीन फॉरेस्टाचीच मेळटा. लायक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची रिजर्व फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरी ऑर नॅशनल पार्क. काणकोण, सांगें, फोंडा, सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्यान हे सगळे अर्ज पावले आसात. पंचायत पातळीचेर हेजे अवेरनेस गेल्या मे म्हयन्या पासून भरपूर आसात आनी हेजे खातीर ट्रायबल डिपार्टमेंटान भरपूर प्रयत्न केले आसात. आतां फक्त इम्प्लिमेंट करपा खातीर ज्यो कांय अडचणी येतात ताजी कशें सुटावे करपाचो हाजे खातीर हे तज्ञ जे आमचे मार्गदर्शक आसात तांचे मार्फत जातले. आमी हे 6 तालुक्यांतले जे आमदार आसात धरून सिनियर प्रताप सिंग रावजी राणे तांचे त्याच भाग सत्तरेचे दुसरे मिनिस्टर भाग विश्वजीत राणे, अपोजिशन लिडर श्री चंद्रकांत कवळेकर, श्री सुभाष शिरोडकर, शिरोडेचे आमदार आसात बाब विजयनाथ फर्नांडीस, सांगेचे आमदार बाब प्रसाद गांवकर. हे सगळे जे कनेक्टेड त्या भागातल्या MLA आसात तांकां बी आमी आपयले आसात.